तुझे चरणी करता स्तुती आराधना मांसो बोधया सर्पण करता नमस्कार आयल्या बापा तुझे चरणी करता स्तुती आराधना दे तू आमचो बोधया सर्पण करता जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार पवित्रात्म्या परक्लीता करता स्तुती आराधना अव्यंत्रावतार कृपेन बंताय सर्पण करता नमस्कार पवित्रात्म्या परक्लीता करता स्तुती आराधना अज्ञारावताय कृपेन बंताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 तुझा आधार मागोन आम्ही आज हांगासर आयले हांव समया तुजी मजत मागोन आम्ही हांगासर हजर आसा आमची कुटुंबां आमची जिणे आणि आमचे फाटल्या जिणेंत घडलेले सर घडयता आणि भेटलेले सर मनशांक घेवन तुज्या मुखार हांगासर आयले हांव समया तूं आमचो देव तूं आमचो सडवणदार तूं आमचो रचणार आणि तूंच आमचो गवळी आणि शारोते आणि सगळेंच म्हूण सांबाळून तुज्या मुखार हांगासर आयले हांव समया तुज्या मोगान आनी कृपेन तूं आमकां बर तुज्या मोगान तूं आमकां बर बऱ्या भलायकेन तूं आमकां बर तुजो आशिर्वाद आमी जोडून सदांच कृपेवान जियोनची कृपा तूं आमकां फावो कर हालेलुया 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 हालेलुया
तुझे उपरांत तुम्ही म्हणा सम्या जेजू आयचो हो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दिता ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत मुंड्या रुपार तूं हजार आसाय देखून तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव मान बागोवंक नमान करूंक आराधन करूंक तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दिता म्हाका एक कुटाम बरी जिणी फोव केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता म्हज्या कुटुंबांत आवय बापूय भाव भयणी भुरगीं बाळां प्रायस्त वडिलां सैरीं धैरीं कुटुंबादारां फोव केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता म्हजे सगळे जिणयेंत म्हजे सवय आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेन बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत तुवें आसल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता पिडे शिडेतां कश्टान वरांतां वायट वडण्यांतां सर आपायांतां म्हाका राखलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें फोव आसलेलें तुवें दया केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता म्हजे जिणयेच्या हर एका घडितांनी हर एक घडयांनी बेटलेल्या मनशांतय तूं आसलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता वर्गां तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू मान तुका सुमया जेजू नमान तुका सुमया जेजू वैभव तुजो सुमया जेजू दिनवास तुका सुमया जेजू प्रणिफा तुका सुमया जेजू वाकणी तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू आमचे फुडें आसच्या सुमयाक आमी सरपडून नमस्कार करुया आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता आमी सर बसूया आज पवित्र सभा स्नान जातार जुआंव बावतिस्ताची परब आचरण करता सांज जुआंव बावतिस्तान सुमयाची वाड तयार केली आनी ताच्या शिसांक ही देवाची शेळी म्हूण ताणें वळख करून दिल्ली तें कालतेपण सांज जुआंव बावतिस्ता थंय आसल्यान जेजून म्हणलेलें उतार स्त्रियांक जल्मल्ल्या मदें जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो कोणूच ना आज ह्या श्रेश्ठ सांताचें परब आमी आचरण करतना ताचें कालतेपण आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आमची जबाब
सोम्या म्हजें काळीज कालतेपणाचें कर. सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. जिन्याच्या हर एका संदर्भांनी सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या सुखांत तशें दुखांत, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या भलायकेंत तशें पिडेंत, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या जीक आनी सलवनेंत, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. बऱ्या वायटांत, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. जिन्याच्या हर एका घडितांनी, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. जिन्याच्या हर एका घडयांनी सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हजेर तुजेर म्हजो विश्वास उणो जाल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हजी जिणी म्हाका कितेंच म्हणलें कळीत नातल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या मुखल्या जिणयेंत कितें म्हाका राखण आसा म्हूण समजून येनातल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. हेरांचो मोग सेवा करूंक म्हाका कश्ट जाल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. हेरांक बोक्साना दिवंक म्हाका कश्ट जाल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हजे जिणयेंत वायट सड जाताना, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. दुस्मनांतावन म्हाका सड इजा मेळटा आसतना, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. हांवें बरें करूं प्रयत्न केल्यार वायट म्हजेर जैत व्हरता आसतना, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या पातकांतावन म्हाका अडचणी लाभता आसतना, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. फाटल्या जिन्याची गुण्यावी बोगणां म्हाका दोसता आसतना, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. काळीज मोजे लालेता तुका, मोच्या मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे मागार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. काळीज मोजे लालेता तुका, मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे बागार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. सोम्या म्हजें काळीज कालतेपणाचें कर. सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. तुमचे उले तुमी उसार येता. म्हज्या जिणयेंत म्हाका आशिल्लें मेळनातल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. कुटुंबांत उणेपण भोगलेल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. हेरातावन म्हाका सहकार प्रोत्साह लाभनातल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या दुस्मनांक म्हाका भोगसूंक हांवें सकनातल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हाका कोणें दग दिलां कश्ट दिलां तांचे पासून मागोवंक म्हाका कश्ट जाल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. म्हज्या चिंतनांनी आनी म्हज्या उतरांनी थोडे फावटी हांवें वायट केल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. हेरा विशयांत वायट खबरो हांवें केल्ल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. कितले फावटी बरें करूंक प्रयत्न केल्यार वायट म्हज्या जिणयेंत घडल्या वेळार, सोम्या मुझे काळीज कालतेपणाचे कर. यात्रिका मी सर जावन आसा, बासयल्या गांवा प्रयाण करता, तुज्या दारार पातयेता, तुजी सजाय मागता. यात्रिका मी सर जावन आसा, बासयल्या गांवा प्रयाण करता, तुज्या दारार पातयेता, तुजी सजाय मागता. जें कालतेपणाचें काळीज म्हाका सोम्यान दिवच्याक
तुम्ही जाप दिवची कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे आम्ही दापटी म्हणटले हांव जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. मोरयेच्या दुलबी काळजा जो तो आमचे बचावे ताई घडी आमचे दोळे दंपोवन सम्याक आमचें काळीज आमी समर्पिया कलतेपणाचें काळीज म्हजे थंय तो रसून दी म्हणजे सगळ्या जिणेन म्हाका कलतेपण जायचें कलतेपण नासतना सोम्याक साक्ष दिवंक म्हाका बारीस कस जातलें आनी एकांतार आमी मनशां पयलें थोड्यो घडयो मौनपणांनी आमचें कलतेपण सोम्याक आमी समर्पिया कलती आमी जावया कलती जाल्ल्यांत देव आमकां वर्त करतो सोम्यानूच आमकां सांगल्लें आसा कलतेपणा वरवीं आमची पिड्या शिडाय गूण जाता कलतेपणा वरवीं देवाची खुशी आमच्या जिणेंत कितें म्हणून आमकां कळटा ह्या कलतेपणाच्या देण्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागुया आनी आतां आमी सर उबे रावन हें गीत आमी गावया संगीत आसा सुखा दुखा तू संगे आसा जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय बेंबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना आमकां सोन दिताय जेजू आमकां सोन दिताय जेजू आमचे संगे तूं आसा सुखा दुखा तू संगी आसा जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय कंत बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजां तूं भरताय जेजू तुझी उतरां काळजाक तोपताना रक्षण करपा तूं दिताय जेजू रक्षण करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगे तूं आसा सुखा दुखा तूं संगे आसा जेजू तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय सुरपोणांत आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू मरणा तडीक आमी पावतना सांची भितला पळयताय जेजू
जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू नीव तुजी ससाय आमकां नीव तुजी ससाय सम्या मुखार कलतेपणान आतां ताचो आशिर्वाद आमी जोडया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंताक देवा विचित्र सक्रमेंताकाल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगा सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना Padre Pio Papa, प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमची पासून बापा सच्चात आमी देखील तुझ्या आसीसीची ते दुर्बल वाटे विधेयपणाचो पर्वत चढलो फ्रांसीस स्पिरितांची सदा कुर्साचो पुरो सोडलो भागीवून Padre Pio Papa प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमची पासून बापा सच्चात आमी देखील तुझ्या क्रिस्ताची कष्टे कुडीर वावून देवाची वळख केली मागण्यांत कांचितान जेजूक मेळून शांतीचे हातेर जालो भागीवून Padre Pio Papa
ख्रिस्तासारख्या आमची पासून पापा सज्जात आम्ही देखील तुमच्या सांपियो आमापासो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावोवचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें बरतें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदां सर्वदा आमेन. सर्व आमचे अत्यासवां खातीर आमी मागया. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. मागया आमी सर्व त्या सभां खातीर एक भक्तीक मागोवंक विचारला. आंगा वयली दूख बरी करूंक मेळोवंक आसचे ते पयशे बेगीनच मेळोवंक भुरग्यांनी माया मोगान रावोवंक नातरांच्या बऱ्या भलायकी बसोत जाव्यांक बरी बोध आनी तशेंच वायट सवय तावन ताणें जैत जोडूंक मागे आमी सर्व पिडेस्त भावा भयणी बसोत प्रत्येक जावन सियोना लोबो सेकंड पिओसीन शिकोवन आसा त्या भुरग्याक मतीक उजवाड मेळोवंक आनी बरें शिकोवंक तशें जायते जण कॅन्सर पिडेंत वळवळून आसात. तांकां सांपाद्रे पियोच्या पांयतळा आमी दवरया. सांपाद्रे पियो तांचे बसोत विनंती करून दी तांकां बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण आमी मागया. जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारला तांकां आमी सोम्या मुखार हाडया. सांपाद्रे पियो मुखांत आमी विनंती करया. तांच्या गरजांक सोमी पावोवन दी तांकां जायचें सर्व फावो करून दी. जायते जण काम नासतना आसात कामाच्या सोदण्यार आसात बरें काम मेळोवंक हर प्रयत्न करनासात आनी जायते जण निराशी जावन आसात. तांचें सर्व निराशपण बरवशान बदलोवंक सर्व खंत बेजाराय संतोशान बदलोवंक सांपाद्रे पियो लागीं आमी विनंती करया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुर्शितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडयार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नवी मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास अजून कादी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडयेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. शादी दशाता सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पण म्हजीं उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास अजून कादी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडयेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. शादी दशाता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टातल्या थंय दया दाखयनासतना रावचें तुका असाध्य. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकुळट दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस आनी दुलोबी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता आनी प्रदेशी येवीची बाळकां या दुखाच्या कणांत आसता. हस्कार सोन आमी तुका रदान करता तर तूं आमचे शिकाये तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी आमच्या उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे हे दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकां रे मरिये. भगवंती देवाचे माये आमा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांचे खातीर सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासत विनंती कर. सांपियो कलदेन सांपियो आमा पासत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो कश्टान वरां तिरसाण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस सासरीच्या पाटला उदारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायाने नेटयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो एवकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळट दाखयल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर. सांपियो मागण्या तिरसाण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणान खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावरल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवोशा आमा पासत विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो आमा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांची खातीर प्रार्थया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणेक पावणे देव विविध कुरपे देण्यानी भरलोय आनी भगेवन फ्रांसीस सासीच्या शेतान क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरसणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कुरपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता.
ख्रिस्त आमच्या समयावर वे. आमेन. सर्वेश्वर तुमका आशीर्वाद देव आणि तुमका सांभाळो. आमेन. सर्वेश्वर आपल्या मोकामाळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करो. आमेन. सर्वेश्वर तुम्ही सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादी करो. आमेन. सर्पदेदार देव बाप पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचनाची मोकाबरीत खालसान आमी गावया. येया तुमी समेस्तानो स्तुती करया रचनाराची. येया तुमी समेस्तानो तोकली गावया आमी धन्या देवाची. ह्या मिसाक ते सभा हे परी आसात. देवादेन सल्ल्या ॲनी फनेस्का पासोत मिसिता जॉयस सल्दाना कुटुंबात देवादेन सल्ल्या सर्वां पासोत मिसिता सिंथिया डिसोज. देवादेन सल्ल्या बेंजामिन आनी सिसिलिया मोंतेरो पासोत मिसिता मेरी मोंतेरो. अर्गामी सांदिता सेलेन लोबो. अर्गामी सांदिता मरीना सरिता लोबो. अर्गामी सांदिता उर्बन प्रमिता. भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्याक अर्गामी सांदिता जेसन मॅनेजर्स आनी कुटुंबात देवादेन सल्ल्या सर्वां पासोत मिसिता रॉयस्टन सुनीता फेर्नांडीस. देवादेन सल्ल्या रोजी नोरोना पासोत मिसिता निर्मला आल्वारीस आनी कुटुंब. देवादेन सल्ल्या वलेरियन पिंटो पासोत आनी देवादेन सल्ल्या कॅथरीन पिरेरा पासोत मिसिता विंद्या पिरेरा आनी कुटुंब. ह्या त्या सवां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या खासगी त्या सवां खातीर मागोवंक ह्या मिसा वेळी आमी उगडास दवरया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त दे म्हज्या मगच्या बाबानो आणि बहिणीनो, आज पवित्र सभा स्नानेक जोआंच्या जल्मांचे आचरण संभ्रमता. स्नानीक जुवांव मारिफात आमी जायती लिसांवां आमी शिकयत. प्रत्येक जावन ताचें खालतें पळोवन आनी ताका दिल्लें मिसांव जावन आसा जेजूची वळख ह्या संवसाराक कळीत करूंक आनी आम्हा हर एकल्यांक जेजूची वळख ताचे मुखांतर आमकां फावो जाला आसता. आमी स्नानीक जुवांव बरीं आमी खालते जावया आनी क्रिस्त आमचे थंय चड आनी चड चडोवन आनी वाडोवन दी आनी त्याच क्रिस्ताक आमी परगट करूंक क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा आमी ह्या पवित्र क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. जायते पावटी आमच्या मिसावांत क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक दिवंक खालतेपणाच्या स्पिरितान आमी जियोंक आमी चुकोवन पडल्या. त्या देखून देवाचें बोगसणें देवाची काकूळट आमी मागया. सर्व आमचीं पातकां वळखून घेवन सर्व आमी संगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सरपदेदार देव आमचे काकूळट करो आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सरपदवेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुम्याची झोपी बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पाप काढता. आमची तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्यात सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेश्वरा तुवें बसयलेल्या सडवंदराक घेवन तुजे परजे तयार करचे खातीर भगवन सुवांक तुवें उपजायलोय. आमचे आदले पातके जिणे पाठ करून आमच्या सडवंदरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपाक दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कान दिवन ऐका म्हाका एक करावळ प्रदेशानो आनी चित दिया तुमी पयशिल्ल्या लोकांनो. गर्भांत तावनच सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयचे कुशींत हांव आसतनाच ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. म्हजें तोंड पाजले तालवरी बरी केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत ताणें म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका केलो एक पाजलेलो बाण. आपल्या पोत्यांत ताणें म्हाका लिपयलो आनी तो म्हाका म्हणालो तूं म्हजो सेवाक इस्रायल
आनी तुजे थंय हांव वैभवीत जातलो. पूण हांवें म्हळें हांव व्यर्थ वावरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जरयलो. तरी नीत जावन म्हजी नीत आसा सर्वेस्परा कडेन आनी देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजो देवूच म्हजें बळ. जॅकोबाक ताचे सरशील फाटीं हाडच्याक, इस्रायल परजेक ताचे थंय एकवटावच्याक, गर्भान तावन म्हाका ताचो सेवा करण रुपीत केल्लो सर्वेस्परो आतां म्हणटा, फकत जॅकोबाच्या कुळयांक वयर हाडून व्हड करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावचें ना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावोवच्याक तुका राष्ट्रांचो उजवाड करून हांव दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केला. तूं म्हाका वळखता. म्हजें बुटां बसप सगळें तूं जाणा. म्हजे मतींतलीं चिंतनां पयसतावच तूं परकिता. हांव सलो वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. म्हजीं अंतर्मळां घडलोलो. म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो थंयचो नैवेद. म्हज्या सैमाचें अद्भुत घडाने खातीर तुजे रचनांच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. म्हाका तूं सगळोच जाणा आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवें रुपाक हाडली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडली. तिचे विशय तुका कळीत नातलें की तेंच ना. रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजतां. दुसरें वाचप धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पावलो म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयान पसंद जावन देवान म्हळें, जेसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सारको म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षो त्यो जारी करतलो. आपणे बसयले प्रमाणे दाविदाचे संततींत हांव देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवावन सगळी इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा ते फाटीं परतल्याचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताज्या येण्याची तयारी केली. आपले मणियारपण आखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयां चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताज्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतेन चलतल्यानो, हो सोडवणेचो संदेश
आमकांच म्हणून देवान पाठयला. देवाचे उतर हे देवाची देवाचे उडकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आणि तुका बाळा महानता सोप्रवादी म्हूण तेले ताची वाट तयार करून सोम्या मुखार तूं वेतलोय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वस्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्थ. महिमा तुका सौम्या. एलिझाबेथेक प्रस्तुतीचे दीस भरतच ती एका चरक्या भुरग्याक प्रस्तुत जाली. सर्वेश्वरान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली. म्हणली खबर तिच्या शेतसमाऱ्यांक आनी सैर्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ते येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाले. उपरांत 8व्या दिसा बाळकाक सुनत करूंक ते आयले आनी ताका जाकारी म्हणून ताच्या बापयचें नांवच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरी जय म्हणाली. पूण त्या नांवांचो ताच्या दायज्या गोत्रांनी कोणूच नाम म्हणाले ते तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिजें म्हण ताची खुशी तें बापय लागीं हात बशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी मागली आनी ताचें नांव जुवांव म्हण ताणें बरयलें. तें पळयवन ते समेस्त अजाप जाले आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाची स्तुती करून तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारचे समेस्त भियेले. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गजात गेली आनी त्यो आयकल्यो सकड ह्या विशयांत चिंतूंक लागले आनी म्हणाले, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावात, कित्याक सर्वेश्वराचो हात ताचे सांगाता आसा म्हण स्पश्ट जाल्लें. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलाक आपूण परगट दिसचो दीस पर्यान तो अरण्यांत रावलो. देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज स्नानीक जोआंच्या जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना देवाच्या उतरा द्वारे वा ताच्या जल्मा द्वारे आमी जायतीं लिसां वा आमी शिकयत. पयलो संदेश आमकां मेळचो जावन आसा. प्रत्येक जावन जे कोणाक भुरग्यांचें देणें देवान फावो करूंक ना, जे कोणाक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक ना, तांकां मेळचो तो एक प्रमुख संदेश जावन आसा. खंडीत जावन हर एका काजारी जोड्यांक भुरग्याचें देणें जायचें म्हण तीं आशेतात, लालयतात आनी मागतात. आनी जायते फावटी भुरगीं फावो जायनातल्या वेळार तीं विविध वडण्यांक बली जातात. प्रत्येक जावन आयच्या संवसारांत सायंटिफीक टॅक्नॉलॉजी जायते आसात आनी अशें सायन्स टॅक्नॉलॉजी मुखांतर विज्ञाना मुखांतरी भुरगीं जावंक हर प्रयत्न करतात. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगासर आमकां मेळचो संदेश जावन आसा. जायते फावटी आमी आशेतांव जावंक पुरो, पूण आनी काजारी जोडी तांचो
भरपूर रितीन एकामेकाचो मोग करतात खरें, पूण हर एकांत ही देवाची खुशी देवान खुशी व्हरूंक जाये. काजारी जोडीं तांकां एकामेकाचो मोग करता जावंक पुरो, मागता जावंक पुरो, आनी तांकांय ती भुरग्यांचें देणे खातीर ती आशेता जावंक पुरो. पूण देवान खुशी देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी नेणावो. त्या देखून जर तर देवान खुशी वेल्यार मात्र तें भुरग्याचें देणें आमी स्विकार करूंक शकतावो. त्या देखून देवाची खुशी आमी वळखून घेवंक जाये. सोम्या तुजी खुशी आमचे थंय जावो. त्या देखून भुरग्यांचें देणें ना म्हूण सांगून बेजार पावचें न्हय, देवाक दुरसोवचें न्हय, वा एकामेकाचें उणेंपण लेखून एकामेकाक घोवान बायलेक, बायलेन घोवाक, वा माय सुनेनय एकामेका दुरसोवचें न्हय. बगार देवाची खुशी जावो. देवान खुशी वेली जाल्यार त्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जातलें म्हणलो भावार्थ. आनी तें तो एक विश्वास आमचे थंय आसूंक जाये. एलिझाबेथेक आनी जाकारेक तांकां भुरग्यांचें देणें नातल्लें, आनी जायतें ती तांकां एक मर्यादेचें तें एक सवाल जावन आसलें. खंय जावन देवबिरांतेचें कुटाम तें जावन आसलें. एकामेकाचो मोग भरपूर तांचे थंय आसलो, पूण देवाची खुशी विचित्र जावन आसली. आनी तांच्या एलिझाबेथ तिच्या मातारे प्रायर वॉन्सडे म्हणून लेखलेल्या त्या स्त्रियेक देवाचें भुरगें फावो जाता. आनी अशें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें योजन विचित्र जावन आसा. त्या देखून आमी आमच्याच खुशे प्रकार चलनासतना विविध ओडण्यो आमकां आयल्यार त्या ओडण्यांक बली जायनासतना देवाच्या खुशे प्रकार जियोंक, देवाच्या खुशेंत आमी संतोष पावोवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाये. दुसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमा हर एकल्याच्या जल्मांतय देवाचें एक विचित्र योजन आसा. जल्मल्ल्या हर एका भुरग्यातय देवाचें एक विशिश्ट योजन म्हणलें आसा. जशें स्नानीक जुवांव थंय देवाचें एक विचित्र योजन आसलें, तशेंच आमा हर एका भुरग्यांतय देवाचें विचित्र योजन आसा. त्या देखून आमी सदांच देवाचें योजन कितें म्हणलें जाणा जावंक देवा थंयच आमी मागोवंक जाये. देवा, ह्या भुरग्या थंय तुजें योजन जावो. जायते पावटी आमी जायते भुरग्यां थावन जायतें आशेतावो, पूण तीं भुरगीं जायते पावटी त्या योजना खाल वा आमच्या खुशे प्रकार जियेनान जावंक पुरो. पूण उगडास दवरया, त्या भुरग्या थंय देवाचें योजन. आनी जर तर आमी निजायकी देवाच्या योजना थंय भावार्थ दवरन, देवा तुजें योजन ह्या भुरग्या थंय जावं म्हणून आमी मागल्यार खंडीत जावन त्या भुरग्या मार्फत आमकां सदांच संतोष समाधान आमकां मेळटलें. तिसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या नांवांत कितें आसा? आमकां नांव आमकां दिल्लें तें आवय बापायन जावंक पुरो, पूण आमच्या हर एकल्या नांवांतय आमी देवाची वळख आमी हेरांक दिवंक जाये. आनी हांगासर वचपांत आमी पळयतावो स्नानीक जुवांक ताचें नांव तांच्या संप्रदाया प्रमाणें मालगड्यांचें नांव, बापयचें नांवच ताका दिवंक आसलें. पूण थंयसर जाकारिया आनी एलिझाबेथ ताका बापयचें नांव दिनासतना बगार थंयसर जुवांव म्हणलें नांव तें ताका दितात. आनी ह्या नांवांत कितें विशेशता आसा? त्या नांवा मुखांतर देवाचे गूण परगट जातात. देव कितें जावन आसा? देवान तांचेर दया दाखयली, देवान तांचेर कृपा ओतली. आनी त्या देखून जुवांव म्हणलें नांव म्हणल्यार देव कृपाळ जावन आसा.
देव कुरपेस जावन आसा आनी त्या देखून जुवांव मरिफात देवाची कृपा थंयसर आसा. देव कृपाळ म्हणलें थंयसर प्रगट जाता. त्या देखून आमच्या आवय बापायनी आमकां एक नांव दिलां. त्या नांवाक अर्थ आसा आनी आमा हर एकल्याच्या नांवा मुखांतर देव कितें जावन आसा देवाची वळख आमच्या नांवा मुखांतर आमच्या जिणये मुखांतर आमी हेरांक दिवंक जाय. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या नांवान तेकीत आमी जियोंक जाय. आमकां हर एकल्यांक एक सोबीत नांव आसा. तें सोबीत नांव आमी त्या नांवा खाल आमी जियोवन देवाची महिमा आमच्या जिणये मुखांतर आमी सदांच प्रगट करूंक जाय. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी नांव दिता आसतना आमच्या नांवा विशयांत आमी खंत करची नाका. आतांच्या दिसांनी आमी पळयता बापायचें अर्दें नांव आवयचें अर्दें नांव म्हणून भुरग्याक आमी वट्टारे नांव दिता. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या नांवा विशयांत आमी खंत करची न्हय. हांगासर एलिझाबेथ आनी जकारी तांच्या मालगड्यांचें नांव ताणें दिवंक आसलें पूण त्या विशयांत तीं खंत करनात. बगार देव कितें जावन आसा देवान तांचें तें कितें केलां. देवान केल्लें विचित्र योजन देवाचें तें विचित्र योजन त्या भुरग्याक हांव प्रगट जावं दी म्हणून जुवांव म्हणलें नांव त्या भुरग्याक दितात. आनी अशें देव कृपाळ म्हणून जुवांव मरिफात ताच्या जल्मा मुखांतर प्रगट जाता. आनी आयच्या श्लोकांत किर्तना मुखांतर आमी देवाक वखण केल्ली जावन आसा. तुज्या रचनेचें विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. त्या देखून आमच्या हर एकल्याच्या रचने फाटल्यान आमी देवाक दिनवासूंक जाय. त्या देखून आमच्या नव्या तेकीत आमी जियोवन आमी सर्वांनी देवाची महिमा प्रगट करूंक जाय. तिसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो थंयसर जुवांवच्या जल्मा वरवीं फकत जाकरिया आनी एलिझाबेथ मात्र संतोश पावोवंक नात. बगार सर्व तांची सैरी धैर्य सर्व तांची कुटुंबादारां सांगाता मेळटात आनी तांच्या संतोशांत वांटेली जातात. देवाची महिमा ती देखतात. तशेंच आमच्या कुटुंबांत जेन्ना बरेंपण जाता तवळ वा आमच्या कुटुंबादारांत थंय बरेंपण जाता तांच्या संतोशांत आमी सर्वांनी वांटेली जावंक जाय. कुटुंबाचो स्पिरीत संतोशान माया मोगान एकामेका जियेल्या वरवीं देवाक आमी रणी जावन आमी देवाक दिनवासतांव मात्र न्हय देवाच्या मोगाक आमी साक्ष जाता. आनी उगडास दवरया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत देवाचो हात सदांच आसा. त्या देखून जें कितें आमच्या जिणयेंत घडटा तें फकत आमचे वरवीं मात्र म्हूण आमी चिंतचें न्हय. बगार देवाचो हात म्हजेर आसा. देवाचो हात आमच्या कुटुंबांचेर आसा. देवाचो हात आमच्या वडिलांचेर आसा म्हूण आमी चिंतूंक आमी सदांच भावार्थान मानून घेवंक जाय. देव आमचे संगी आसा. आमचे थंय तो वांटेली जावन आसा. त्या देखून जें कितें आमच्या जिणयेंत घडटा त्या सर्वांती फकत कश्ट दूख मात्र म्हूण आमी लेखी नासतना त्या सर्वांती देवाचो हात आसा म्हणलें आमी चिंतया. आनी खंडीत जावन जेन्ना आमी देवाचो हात आसा म्हूण आमी चिंताव तवळ आमच्या जिणयेंत आमी विचित्रां देखतल्या. आनी त्या देखून थंयसर ताच्या कुटुंबादारांनी ताच्या सर्व सेस्मारांनी ताणें प्रगट केल्लें तें जावन आसा. सर्वेश्वराचो हात ताचे सांगत हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत कित्याक सर्वेश्वराचो हात ताचे सांगता आसा म्हणून स्पश्ट जालें. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ही सर्व सतां ही सर्व लिचावां स्नानेक जुवांच्या जल्मा दिसा संदर्भी आमी आमची कर्ण आमी सदांच देवाच्या योजनांक खालतेमान घालन खालतेपणाच्या स्पिरितान जियोवन देवाचो हात आमचेर आसा म्हणलो सदांच भावार्थ दवरन आमी हर एकले आमच्या जिणयेंत विचित्रां
करूंक विचित्र कामां आमी करूंक देवाचें योजन आमचें थंय संपूर्ण करूंक जाय अशी कृपा ह्या येवकरसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक जावन मागया आमेन. सतमंता देवाक सरपदरा बापा सर्गा आनी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अमकार मरयेता जल्मालो पॉन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मनशां बी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे फुडेचें जीवन पळोवन ससनाचें जिवीत आमेन. सर्गीच्या राया आमची ही कारी भेटता सुका मोगाची सीता बापा हो बुंडो गोवासो हो सीता बापा ही मायनाची आमी तुका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या नावाने महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सरपदेदार बापा आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परसा आमचे उत्कारी मन दाखोवंक आमच्या देवाचीं फळां हो उंडो आनी दाका वायन आमी तुका भेटयता ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सस्नीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदरा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जणवाय आनी बळ तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय आपले आवयक अमकार मरये पातकांतले निवारून मरणाच्या फासांतले ताणें सुटयली आनी अशी आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायची खुणां आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोष बरे उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारले आमचे माये बराबर आनी सर्गीच्या सर भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. सर्वेस्वर
संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता दाता जय. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले चकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नेकाराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरना, तुझे पुनः जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक हे प्रतिमेचे विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी लियो आमच्या भगेवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट करे. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. अमकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससनान. आमेन.
आमच्या रचनेंत आमी देवाक सदांच दिन वासूंक देवाचें योजन आमी सदांच जाणा जावंक जायशी कृपा मागून जेजून शिकयलेलें तें मागणें आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतींस पदकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत जडटांनी त्या सोडून जावन तुमच्या काकुतीन जतनां तशें करीत आनी बळायकी वपात मेळून. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागे. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनांच्या जिवितांत सांबाळून. Simpetreka inya tuja hauraton rauta swagetuka avazita jivit mochi samarpita simpetreka simpetreka inya tuja hauraton rauta स्वागतुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता. जीवो हुंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो. सासणी सुता पोरून पावसो सासणी सुका पावसो. सुम्या तुका सिंपतेका येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता. सोम्या सदा तू आमकां पोसता नितळ उदका तू नादूस करता. पाचव्या सरोवा करून पायता चिरी सुफोट करता. सोम्या तुका सिंपतेका तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता
जीवित मोजे समर्पिता सुम्या तुका सिंपत्वेता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगेवंसू हांव स्नानदातनाची जल्मा परत आमी आज संतोषान संभ्रमले सडवंदरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वण्यांचे नाडे सोडोवंक आपणा फावो ना म्हूण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवं आनी ह्या पवित्र जेवणाच्या कोरपेन आमी अदीक ल्हान जावं आनी आमच्या जिणयेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर्पदेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या संदेन तुमकां धाडता. फुड्याचेर आशीर्वाद सुम्याचे नवे आमचो आधार सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपाद्रे पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर्व कोरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दादोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या वंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळों. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर्व पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भावार्थान सांपाद्रे पियोच्या विणवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. काळजाच्या तू वैजा दुर्बोळ्या पावडाच्या व्हडदायजा दैवी प्रकाशाच्या येसुरा नामांत तुका प्रियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तू वैजा दुर्बोळ्या पावडाच्या व्हडदायजा दैवी प्रकाशाच्या येसुरा नामांत तुका प्रियो बापा संस्कार देऊन लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेऊन अल्ताराच्या माराक पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या तू वैसा दुर्बोळ्या
पावनाच्या बोडदायसा दैवी प्रकाशाच्या येसुरा नमा तुका प्रियो बाबा गायल्या काळजाच्या तू बैसा दुर्बोळ्या पावनाच्या बोडदायसा दैवी प्रकाशाच्या येसुरा नमा तुका प्रियो बाबा मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां San Padre Pio, आम्हा पासून विनंती कर बगेन कुसाची गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.